येवकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरेख पळयाचे हेडलाईन्स. शेनवारा राती कडेन बाळी NH-17 महामार्गार कंटेनर आणि विंगर गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात. 5 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्यार एकलो गंभीर जखमी. महामार्ग अरुंद आशिल्ल्यान घडटा अपघात, थळाव्यांचे म्हणणे. 1.5 म्हयन्याच्या सुटये उपरांत 5 जूनाक परतून राज्यात शाळा सुरू. शाळेची पुस्तकां, बॅगां, चप्पल, सत्र्यो, रेनकोट खरेदी करपाक मार्केटात भुरग्यांची आणि पालकांची व्हडा प्रमाणात गर्दी. दिवचले येरादारी व्यवस्थापनात येरादारीच्या नेमांचे जाता उल्लंघन. एंट्री नो एंट्री पार्किंगेचे सायनबोर्ड आसून लेगीत लोक मोडटात नेम. जाता ट्राफिकांची गच्चमुड्डी. आणि आता येच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळी NH-17 महामार्गार दिसपट्टे अपघात जायत आसता. शेनवारा राती कडेन ह्या महामार्गार कंटेनर आणि विंगर गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात 5 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या जाल्यार एकलो गंभीर जखमी आसा. हो NH-17 महामार्ग अरुंद आशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशें थळाव्यांचे म्हणणे. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज पळयतात आमी सदांच सांगतात की बाळ्ळी जी हायवे आसा नॅशनल हायवे 17 ही सदांच लोकांक त्रास करता. हांगा एवरी डे ह्या रस्त्याचेर एक्सिडेंट जातात आणि एवरी डे हे कंटेनर आसात, हे कंटेनर लोकांली वाट लायतात. आज एक एक्सिडेंट जालो, जवळ जवळ 1.5 ते 2 वरां हायवे बंद उरली आणि ही हायवे बंद उरतरे लोकांक इतले त्रास जाले. तुम्ही आता आमच्या फाटल्यान पळयतात हायवे आतांच क्लियर केल्या, आता गाडी हांगा सुटतात. पूण हांगा सरकार जाग म्हणटा जायना. PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही कित्याक जाग जायना म्हणटा कळना. आमी सांगून सुद्दां जर अशी जाता जाल्यार हांगा दोश कोणा दिवपाचो हो सध्या प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आज इतले एक्सिडेंट जावन 4 ते 5 जाणां इंजर्ड जाल्यात. रोड आसा अशीच आणि व्हडले व्हडले कंटेनर हांगा स्टार्ट केल्यात. PWD आमी सांगत आसात की हे व्हडले व्हडले कंटेनर तुमी रस्त्याची सायज पळयात आणि मागीर तुमी चालू करात. 3 मीटर रोड आसा आणि 6 मीटर जे आसात हे कंटेनर आसात. ही व्हडली रुंदाय आसा 6 मीटर. हांगा खंय तरी ह्या रोडाचेर एक्शन जावपा जाय आणि सरकारान हो बेगीच्या बेगीन रोड वायडनींग करपा जाय, नाल्यार बायपास तरी काडपा जाय. बायपास अजूनय काय जालें ना. आतां एवरी डे हांगा 2-2 वरां 3-3 वरां हांगा ट्रॅफिक जाम जाता, ट्रॅफिक ब्लॉक उरता आणि अशें उरले. आज एम्बुलन्स कितले ब्लॉक जावन उरल्यो. आज लोक मागता हांगचे की बेगीच्या बेगीन हो रोड वायडनींग जावचो, बायपास जावचो आणि लोकांक रिलीफ दिवची म्हणून. रोडा पयल्यार सगळे कडेन पयल्यार दोनी कडेन गाडी सुटना सारक्यो. वालेच पयल्यार वालेच चड टोल आहा. गाडी येयल्यार सारकी आंगार येतकीर तांकां कंट्रोल जायना. आज पयले तुमी कसो एक्सिडेंट जालो. ओवरटेक सोड पूण गाडी येतना सायड हें जालें ना तेव्हा एक्सिडेंट जालो. ओके. कितली इंजर्ड आसा? जवळ 5-6 जाण इंजर्ड आहा. एक तर सामको सिरियस आहा. सरकारान बेगीच्या बेगी रस्त्याक कितें म्हणून तोडगा काडची. बायपास नाल्यार रस्तो वायडनींग. कितें जाता ह्या व्हडले व्हडले कंटेनर येवन कितें जाता? रातची जेन्ना कंटेनर चालू आसा तेन्ना पळयता आमी की सायड मेळना. खंय मडगांवच्यान कितें येता नॉर्मली जाल्यार सायड सारकी मेळना. ते आंगार रावतात. ते ड्रायव्हर रातची कशें आसता कांयच सांगूंक शकना. पूण हांगा आज कितलो वेळ ट्रॅफिक जाम, 1.5 वर हायवे बंद उरले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृद्धा कणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. सरकार आता येरादारीत सुदारणा हाडपा खातीर साबार खटपटी करतना दिश्टी पडटाच. पूण दिवचले येरादारी व्यवस्थापनात येरादारीच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ले दिश्टी पडटा. एंट्री नो एंट्री पार्किंगेचे सायनबोर्ड आसतना लेगीत चडशे फावट लोक हे येरादारी नेम मोडटात, जाका लागून ट्राफिकेची समस्या निर्माण जाता. आयकात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट.
सध्या बिचोलेन जे आसा ते ट्रॅफिकाचें कंजेक्शन बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात वाडलेलें आसा, गाडयो वाडल्या, पूण लोकांक जी शिस्त वचपाक जाय वन वे तशेंच पार्किंगाचेर ती आमकां हांगा दिसना. म्युन्सिपालिटीन तशेंच ट्रॅफिकेन हांगा बोर्ड घातल्या वन वे तशेंच पार्किंग. जे पार्किंग वेवस्था आसा थंयसर थोडे जे वेंडर्स आसा तेंच्यांनी बारीक बारीक आपली शॉपां लायल्या, तातूनय जे पार्किंगाची जागा जी आसली ती कमी जाल्या. तशेंच वन वे आसा थंयसर लोक शिस्तच पाळिना, दोशी वटेंतल्यान येता. तशेंच हांगासर खुबश्या जाग्यांचेर तशें आसा आनी ट्रॅफीक पुलीस रावता पूण ते थोडे वेळ रावता आनी वतात. थोड्यांक तराव पडटा, थोड्यांक पडना, पूण लोकांची शिस्त वचपाक ती ना. म्हणजे दोशी वटेन जे वन वे आसा तेंच्यांनी गाडयो येयल्या कारणान कंजेशन जाता आनी ट्रॅफीक जाम जाता. तातूंत खुबसो त्रास जो लोक येतात बिचोलेन मार्केटिंगाक तशेंच आनी कितें तांकां जाता. हे वन वेची जी वेवस्था आसा ती ट्रॅफिकेन बऱ्यापैकी सांबाळपाक जाय आनी सद्दी थंयसर ट्रॅफीक पुलीस डिप्लॉयड करून जी वेवस्था आहा ती करपाक जाय. ती आसा अशें दिसना, थोडे वेळ रावता आनी वयतात ट्रॅफीक आनी लोकांक तालाव पडपाक जाय. त्या शिवाय लोकांक कळचें ना की जी शिस्त आहा ट्रॅफिकाची ती पाळूंक जाय अशी. ताचें पालन सद्या जावंक जाय आनी जे पार्किंगाचे आसा ते बी सॉल्व जावपाक जाय. थोडे वेंडर्स आसा तांकां बी एका जाग्यार खंय तरी म्युन्सिपालिटीन व्हरून दवरपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता कणगांवकर आनी मनीषा जाधव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अंडरपास बांदल्या उपरांत बंद दवरिल्लो चांदोर रेल्वे क्रॉसिंग उगडपाक रेल्वे अधिकाऱ्यांक सांगपाचो थाराव आयज गिरदोळे ग्रामसभेन पास केलो. अंडरपासाची उंचाय उणी आशिल्ल्यान एम्ब्युलन्सिंग आनी बशींक अंडरपास वापरपाक आडखळ येता अशें थळाव्यांचें स्पश्ट मत आसा. पळयात पुराय बातमी. आयज गिरदोळेची ग्रामसभा जाली. चांदोरचो अंडरपास थळाव्या लोकांक क्रॉसिंगाचो कसलोच धोको नासतना रेल्वे मार्ग हुंपाक मेळचो ह्या हेतान बांदला. पूण अंडरपासाची उंचाय सामकी उणी आशिल्ल्यान ताचेर एम्ब्युलन्स आनी बशी वचप अशक्य जाला. थळावे मात आतां परतून एक फावट रेल्वे क्रॉसिंग उगडपाची मागणी करतात. आयकात. I move a resolution to be circulated to, the concerned authorities that the Gram Sabha and the Panchayat had mentioned about the underpass that the height should be 2.80 with the two sides elevated and two cars to pass by. Unless and until that is not corrected, the man-made the ties and see what is that. That gate has to be kept open. It has to be kept open. आणि कितें तुमी ऍड करपाक जाय जाल्यार ते रेजोल्युशन तुमी ऍड करूं शकता. There can be only 2 amendments. As the resolution forwarded to you all is not implemented properly. Muge what's a correction changes for them. We quote that old resolution which all have sent to railways or government. Since it is not done as per the resolution or as per the specification sent to you all, we demand that the road be kept open till other alternate arrangements are made. आयकात गिरदोळेची सरपंच सोनिया फेर्नांडीसाक. Gram Sabha regarding the railways. So in meeting जाले तेदोना our minister Cabral, who was then the power minister, and Clefacio was the MLA, and around 185 people were present. So when we were discussing about the underpass, myself and our punch member Frankie, we asked Cabral to keep the gate open, and at that point he said it won't be kept open, it will be closed once that overhead bridge is done. And at that point the Gram Sabha members have put up some points saying that the height will be 2.80 meters with 550 and 0.5 to 0.7 there will be elevated footpath. The underpass is done. We approached to the MLA and the minister and we wrote to them verbally. We spoke to them verbally, and after that we wrote to them to give us a footpath. But now the gate is closed. The railway gate is also this overhead bridge is done and the gate is closed. Now it is the problem. We can see it practically. We can see what is happening. So at that point in 2018 we were fighting for the gate to be open.
Now in 2023 also we are fighting for the gate to be open. That is the only solution for the problem to be solved. 7 दिसांनी जर रेल्वे क्रॉसिंग लोकां खातीर उक्तें करिना जाल्यार फावो ती पावलां उबारतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आयकात. आमी गिरायक अंडरपासाक हें जाल्लें पूण तेणी आतां ते गेट क्लोज करून आमकां बरो त्रास पडटात. भुरग्यांक इस्कॉलाक वचूंक मेळना, नाजाल्यार जाणटेल्यांक नाजाल्यार बासूय आमचे ट्रान्सपोर्ट आहा तो सगळो बंद जाल्लो. सो आमकां बरें डिफिकल्टी आहा. आज आमी ग्रामसभा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटिंगेक आमी थाराव घेतला, रेजोल्युशन पास केलां की आमकां ती गेट बंद करूं नाका, ती सदांच ओपन आसूंक जाय. SLC इतलो आमचो मागणी आसात. आनी जरी आमी सांगलां विथीन 7 days करना जायत, नेक्स्ट स्टेप आमी घेतले ते आमच्यान सांगूंक जायना कितें स्टेप घेतले ते आमी डिसायड ऑन आफ्टर दैट रिसिविंग देयर लेटर. इफ दे डोंट गिव अस अ लेटर देन द नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक. 7 days कोणा टायमिंग दिला टू द रेल्वे टू नॉट टू क्लोज द गेट, टू कीप इट ओपन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी मनीषा जाधव. 1.5 महिन्याच्या सुटये उपरांत 5 जुनाक परतून राज्यात शाळा सुरू जाता. त्या निमतान शाळेची पुस्तकां, बॅग, चप्पलां, सत्र्यो, रेनकोट खरेदी करपाक मार्केटात भुरग्यांची आनी पालकांची व्हड प्रमाणात गर्दी पळोवपाक मेळटा. मारुया एक नदर दिवचलच्या मार्केटात. दर वर्सा परस ह्या वर्सा पुस्तकांच्या आनी हेर स्टेशनरी सामानाच्या दरांत 10 ते 15% वाड जाल्ल्यान पालकांच्या बोल्सांक बरोच फटको बसपाचो आसा. तशेंच म्हारगाये खातीर गिरायक चड येना अशें प्रकाश शिरोडकारान सांगलें. जाल्यार स्कुलांनी पुस्तकाचें वांटप करतात पूण तांचे दर आनी मार्केटांत दर सारकेच आसा. सगळ्याच भुरग्यांक वा तांच्या पालकांक हे दर परवडना तेन्ना सरकारान तांकां कमी दरांत पुस्तकां वांटप करचें अशें पालक सांगतात. आयकात. आयज भुरगीं नवे जोमान म्हणजे सामकी फ्रेश भुरगीं आसा स्कुलाक वचपाक, सामकी तांकां मनानसून जालें आसा की आयज बऱ्या पैकी आमी स्कुलाक वचून अभ्यास करपाचो. तेन्ना सगळ्यान पयलीं भुरग्यांचो जो कल आसा पळय तो बुकां कडेन. आतां पावसाचो सिजन, थोड्यांक रेनकोट जाय, थोड्यांक छत्र्यो जाय, थोड्यांक बूट जाय, हेजे कडेन आयज भुरग्यांची धांव आसा. आयज बारीक भुरगो जेन्ना मातसो फायनान्शियली वीक आसल्या कारणान तो जेन्ना मार्केटान वयता ताका तेन्ना ही परिस्थिती मातशी मार्केटाचेर आटोक्या भायर गेल्ली आसा. सगळी वस्तू ही म्हारग जाल्ली आसा. थोड्यांक पॉसिबल आसा, थोडे घेता आपल्या आवय बापाय कडेन पयसो असल्या कारणान, थोडे गरीब भुरगे असल्या कारणान तांकां ही बुकां घेवपाक खूब त्रास जाता. पूण भुरग्यांक एक उत्सुकता आसा आपल्या शिक्षणाची, स्कुलान वचपाची. तेन्ना आयज भुरग्यांक बुकां सुद्दां स्कुलान एवेलेबल आसा. पूण रेट पळयत जाल्यार ते स्कुलाचो भुरग्यांचो तो बुकांचो रेट सेम आसा, वेरेज मार्केटान जर शॉपार घेत जाल्यार तोच रेट आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान तो स्कुलान तांकां कन्सेशनल रेटान ही बुकां एवेलेबल करची, जावं छत्र्यो जावं कितें तरी आसा फेसिलिटीज जाल्यार त्यो कन्सेशनल रेटान भुरग्यांक दिवच्यो. बेगा सरकारान दिता म्हणून गिरायक फाटी फुडें करता घेवपाक बॅगां, रेनकोट. पूण सरकार एके वटेन म्हणटा आपूण तुका बॅगां दिता, एके वटेन म्हणटा तुमकां पयशे दिता. कळ्ळें? हांवें कंपोज जाल्लें आहा. त्या प्रमाणे गिरायकाक हांगासर लिफ्टींग ना आमकां. गिरायक घेयना सद्या, रेनकोटूय घेयना, बॅगाय घेयना. आमी हांगासर भरपूर हाडून म्हाल लायल्लो आसा. नोटबुक्स अवेलेबल आहात, पण ते नोटबुकांक आयज इन्क्रीज जाल्या. गेल्या वर्सा 20 रुपयान म्हाल विकलो म्हणून 25 रुपया आहा. 40 नोटबुक गेल्या वर्सा 35 रुपया आसा, तो 45 रुपया. अशें जवळ जवळ 10-15% वाडून आसा. वाडून आसल्या कारणान पगारी तसो लोकांचो वाडोंक ना. त्या प्रमाणे हांगासर कुचामता गिरायक म्हाल घेवपाक. ज्या जाग्यार 2 डझन घेता त्या जाग्यार 7 पीस घेवन वयता. अशी आयज परिस्थिती आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दुरुस्ती आनी डांबरीकरणाची फायल निमणे कडेन चालीक लागिल्ल्यान फोंडा बस स्टँडाक 4 वर्सां उपरांत नवो डांबरीकरण केल्लो रस्तो मेळ्ळो. 2019 आपूण रस्त्याचे डांबरीकरणाचे टेंडर काडिल्ले, पूण केटीसी खातीर ते आडावन उरले अशें सांगत थळावो आमदार रामकृष्ण सुदीन ढवळीकारान रजाव दिले. पळयात पुराय बातमी. फोंडेचो कदंबा बस स्टँड हो आंतरराज्य बस स्टँड आसा, पूण केटीसी बस स्टँडाचेर
पार्किंग सुवात तसेच प्रवेश आणि भायर सरपाच्या रस्त्यार व्हड फोंडकुला पडिल्ल्यान प्रवाशांक धोक्याचे जावन राविल्ले. थळावो आमदार आणि वीज मंत्री रामकृष्ण सुदीन ढवळीकार आणि बांदोडा पंचायतीच्या हाजेरीत रस्त्यार डांबर घालपाचे काम जाले. मजगती केटीसी बस स्टँडाच्या शेडात हालीच नवो रंगाचो कोट आयला. पूण छप्पराचे काम हुमकळत आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हे दुरुस्त करपा खातीर सरकाराक 8 दिसाचो वेळ दिला. आज मुद्दाम आयला कारण काल एक पत्रकार परिषद झाली ज्यांनी केन्नाच कांयच करू ना, त्यांचो जन्मच जावना ह्या 5 वर्सां पयलीं जाला. गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा इतर जे कोण काल उबे हांगा रावन कितें कितें उलयले तांचो आसूं, जे लोक हांगचे न्हयच तांकां ह्या बस स्टँडाचेर कितलें प्रेम आसतलें हें हांव सांगूंक शकना. हें सांगपाकूच आज मुद्दाम आयला. जेन्ना हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो तेन्ना म्हजे दावे सायडीची जी जागा आसा जवळ जवळ 92,000 स्क्वेअर मिटर आमचो राजेश नायक हांगा फाटल्यान पंच आसा, तुमच्या फाटल्यान आसा, आनी त्या नंतर तो सरपंच जालो. ताज्या सहकार्यान आमी ही जागा एक्वायर केल्या आनी एक सॉर्त कशी आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात दिल्ली आसा. फक्त बस स्टँडा पुरतेच आमी मर्यादीत ना. बस स्टँड डिले जालो ह्या बद्दल दुबाव ना. बस स्टँड ATC करता, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान हो बस स्टँड रिपेर करता, हो रिपेर करता. तें काम येता ते 3 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाक सांगलां. पूण त्याच बरोबर जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचें टेंडर आनी ह्या बस स्टँडार जे डांबरीकरण जालां तें टेंडर आमी 2019 काडिल्लें. हांवें स्वता पत्र दिल्लें. पूण हें काम कोण करता हेंय इम्पॉर्टंट आसा. हें काम ATCन करपाक जाय आशिल्लें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशनान मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम मडगांवां आपली पंगड निवड प्रक्रिया सुरू केली. निमणी पंगड निवड प्रक्रिया आयज 4 जून दिसा पुराय जाली. भारतभरांतल्या सुमार 300 बॉडी बिल्डरांनी निवड चाचणी प्रक्रियेत वांटो घेतलो. तातूंतले 6 उमेदवार गोंयकार आसात. पळयात. Calling out your name and your numbers. Please raise your hand and acknowledge the crowd. Come number 4. Judges, please note. Selection only for South Asia. Only for South Asia. Only 2 have opted for South Asian Championship. Okay, gentlemen, starting with the 7 compulsory poses, your pose number 1, your front double bicep. Relax. Moving to pose number 2, your front leg spread. Flex. Relax. Please turn towards any one of your sides. And relax. Relax, gentlemen. Relax. Please. Relax, relax, gentlemen. Moving to pose number 3, your side test, any side test. Together. Flex. And relax, relax, gentlemen. Relax, relax, gentlemen. Please turn around now. For pose number 4, your back double bicep. All together. Up.
निवडिल्लो भारतीय पंगड 5 ते 9 जुलै या काळात नेपाळात 13व्या दक्षिण आशियाई फिजिक बॉडी बिल्डिंग सर्ती खातीर खेळटलो आणि उपरांत 6 ते 12 नोव्हेंबर मेरेन नियोजित आशिल्ल्या योपी खेळा सर्ती खातीर खेळटलो. या सर्तीत वेचून काडिल्ले खेळगडे 4थ्या संवसारांतल्या बॉडी बिल्डिंग खेळात वांटो घेतले. हांगासर वेचून काडिल्ल्या वट उमेदवारांतल्यान 30 दक्षिण आशियाई सर्ती खातीर वांटो घेतले. 70 आशियाई खेळां खातीर आणि 50 को प्लेयर्स म्हण अलायड टोर्नामेंटा खातीर वेचून काडटले. आयज जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत भारतांतल्यान सगळ्या भाग घेवप्यांनी वांटो घेतलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. साउथ वेस्ट मॉन्सूनान नेटान वाटचाल केल्ल्यान केरळात 4 तारखेक मॉन्सून दाखल जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. केरळा उपरांत 4 ते 5 दिसांनी गोंयांत मॉन्सून दाखल जाता. जर केरळात आयज मॉन्सून दाखल जालो जाल्यार फुडल्या सप्तकात गोंयांत मॉन्सूनाक सुरवात जावं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 5 तारखेक गडगड जोगला आणि नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस झडपाचो आशिल्ल्यान आयएमडीन राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. येता त्या दिसांनी चडावत तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार उरतले. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. 5 तारखेक राज्यांत येलो अलर्ट. सोमारा राज्यांत गडगड जोगला. 7 तारीख मेरेन हलको पावस. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. तापमानान व्हडलोसो बदल ना. 7 तारीख मेरेन बोट धन्याक खोल दर्यांत न वचपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.